फोन केला तांकां सांगलें की आतां हेका इन्स्पेक्टराक बी तांकां 5 मिटर रोड करून दी. 15 दीस जाले आतां ही परिस्थिती तांकां दिवकूच ना मुन्सिपाल्टीन. आनी तरी बरें हे रातचें जाल्लें जाल्यार कितें जातलें. मार्केट वेंडरांचें कशें कॉपरेशन आहा? मार्केट वेंडर तेंचे न्हू तेंच्यांनी फाटीं सर म्हणून सरतलेच न्हू ते तेंच्यांनी बाय फोर्स करूंकूच जाय न्हू. ते मुन्सिपाल्टीन सांगूंक जाय तांकां न्हू सराना कित्याक तेंच्यांनी 5 मिटर रोड दिवकूच जाय तांकां. आमकां सांगलें दिता म्हणून 15 दीस जाले कांयच ना. अजून काय काय ना पळयला न्हू हीच पळयला न्हू. आतां बरेकर साहेबान सांगलें कितें ते आता ह्या इन्सिडेंटाच्या उपरांत तरी आतां वचूंक जाय फाल्यां परत वयचें पडटलें न्हू परत आमकां. वचून मेळटलें परत वचचें पडलें न्हू फाल्यां वचून. आमी कितें फुडें अजून लायन सद्या ऑफ उडयल्या ताका लागून कांय ना. सपोज हें जर रातचें जालें जाल्यार इट वूड हॅव बीन मेजर डिजास्टर. परिकर बाब एक 8 दिसां पयलीं हांगा सगळे जे संयुक्त तुमी पाहणी केल्ली तेन्ना तुमी मागणी केल्ली का निदान आमकां 3 ते 5 मिटर भितर येवपाक जाव पूण अजून परिस्थिती जैसे दिसता कितें म्हणपाक जाय तेजें. परिस्थिती जैसे ते म्हणजे आतां दिसाचे तेंच्यांनी आमी कितें सांगलें आमकां रातचे तरी ती एरिया क्लियर करून दिवंक जाय कित्याक दिसाचे तेंचे जो विकपी आसता वेंडर तो आसता फुड्यान म्हणून. पूण आतां परिस्थिती पयली जाल्यार ते काडपाकूच सोदिना थंयसरले आपले काडपाकूच सोदिना. गाडी आमच्या भुरग्यांनी तांकां हेल्प केल्या काडपाक बेगी गाडी आमकां पॉयंटार पावपाक जाय तांकां तेंचें कांय वचना. कित्याक लेट पावले जाल्यार आमचेर तुमी हें घालता क्लेम करता. सो हो विशय हांव परत सीओ कडेन हांव उलयतलो आनी मागीर कितें सॉर्ट आवट जालो पळोवया. आमी एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आसा हांगासर आनी हांव पळयता. आतां तुमी वयर वचून येयला तेराचा नेमकें कितें जालां थंय कितें वयर मेन इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मरांच्यान जो 2.5 कोराचो केबल कनेक्शन येयला वयल्यान आनी तेका मदल्यान हें करून सगळें सप्लाय जाल्लो आसा तो केबल टोटल जळलो आसा तो. ती लायन तेंच्यानी ऑफ केली म्हणून तो फुडें पावूंक ना. आतां तेंचे लायनमॅनान तेंची लायन ऑफ केल्या तेंचे जे तो रावला. सो तेजे उपरांत आमी डिसिजन घेता कितें करपाचें आतां. आमी रावले हांगासर कित्याक तो परत चालू करीत जाल्यार परत पेट्टले. येस थँक्यू. हांगा सकयल डॅमेज कांय ना कोणाक कांय जावंक ना. टायमली इंटरवेन्शन जावन ते बंद केल्लें आसा सगळें. मार्केट एरिया ही सामकी म्हापसा सेन्सिटीव एरिया आसा. थँक्यू. केन्नाय गेलो तेजे ड्युटी थ्रू दोनूय गाडयो हांगा पॉयंटार पावले तेंच्यांनी वयर वचून लॅडर लावन मागीर फर्स्ट फ्लोरार जावन आमी पळयल्या उपरांत कळ्ळें की तो केबल जळटा. इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूय आमच्या वांगडा पावले जाय. तेंच्यांनी तो ट्रान्सफॉर्मर जो आसा जो सप्लाय दिता मार्केटाक तो तेंच्यांनी ऑफ केलो तेन्ना तो केबल जळपाचो बंद जाला. टोटल तो आतां हे GM टॅक्सटायल्साच्यान तो लास्ट एंड 75 मिटराचो स्ट्रेच आसा तो 15 शॉपां दिल्ली आसा. टोटल केबल जळलो आसा तो 2.5 कोर 25 स्क्वेअर मिटर. आनी वयर जे हांवें आतां जेन्ना सर्वे केली आमी वयर तेन्ना सगळे जॉयंट्स जे आसा केबल्साचे जॉयंट्स आसा ते सगळे ओपन मेळिल्ले आसा. ते लायनमॅन आसा ताका हांवें दाखयला जॉयंट सगळे बंद कर आनी टोटल केबल फूल कंप्लीट केबल चेंज करचो पडटलो. तेजे पयलीं सप्लाय कोणाक दिनाका सो कितले कोरचो केबल तो? 25 स्क्वेअर 2.5 कोराचो 25 स्क्वेअर नेमकें कारण कितें कित्याक लागून? लोड येयला आसतलो तेजे लोड येयला आसतलो किंवा केबल जर पयलीं फोल्ड जालो आसत जाल्यार जंक्शन बॉक्स वयल्यान लागू शकता. ते कारण तेजें सारकें एक्झॅक्ट तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूच सांगूं शकता कित्याक तेंचो जे दे आर वेल वर्स वीथ दॅट. हांव कमेंट करूं शकना पूण हांव जे पळयता तो जळलो म्हाका मेळ्ळा. खूब वर्साची दिसता वायरी दिसता. मेंटेनन्स करून ना. दिसता. सो मेन इशू म्हणल्यार हांगा पळयत जाल्यार की आयज मार्केटान जो उजो पडला जो आसा कित्याक आमकां एंट्री करतना आमकां खूब इशू जाले. पार्किंग आसली भितर आमची गाडी आसा पार्किंग आमकां मोटरसायकली काडच्यो पडल्यो आमच्या भुरग्यांक भितर. मागीर हांगासर फ्रूट वेंडर्स बसता ह्या स्ट्रेचार फूल टोटल तेंच्यांनी सारकें फूल रस्तो व्यापून दवरून आमच्या गाडयेक एंट्रीच मेळनासली. हांवें म्हाजे कडेन स्वता कडेन तो व्हिडियो आसा काडलेलो की आमकां एंट्री तेंच्यांनी मागीर सामान लो फाटीं करून हांगासर आमची 10 मिनटां गेली. कित्याक पॉयंटार जर आमकां पावपाक जर तर टायम लागलो जाल्यार वी कॅनॉट आमी सेव करूं शकनासले. पूण आतां हो आमचो टायम बरो काय मार्केटवाल्याचो टायम बरो खबर ना की दिसाचे ते जाले आनी कळ्ळें रातचे सपोज जाल्यार इट वूड बी अ मेजर डिजास्टर. एमर्जन्सी टायमार कितें प्रोविजन सद्या भितर येवपाक तुमकां? आमकां ही दोनूच गेटी आसा. ही एक गेट आनी ती एक गेट आसा. फर्स्ट ऑपोजीट युनियन फार्मासी आनी ही बाटा शोरुमाच्या ऑपोजीट गेटी आसा. दोनी गेटी म्युन्सिपाल्टी हांगासर लॉक केल्ली आसा कित्याक लोकां आमी कातरूं शकता. ते हांवें ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. फक्त हे जो स्टेज आसा आमी सांगलें तांकां 5 मिटराचो आमकां एक्सेस क्लियर एक्सेस 5 मिटराचो आनी टर्निंगाक आमकां 12 मिटर. तो दीत जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लम जावचना. बाकी वेंडर तेंचे खंयसरूय बसल्यार उपकारता. म्हाका क्लियर एक्सेस रायट फ्रॉम द गेट टू ऑल द पॉयंट्स ऑफ द मार्केट एरिया.
आनी एक 5 मिनटांनी जाय. आनी एक पॉयंट तुमी मेन काडलेलो की जे वाल जे आहा उदकाचे पळय ते काही ऑपरेट जायना ते तुमकां खंय तरी जाता बेगीन हेचेर इन्क्वायरी जावची आनी खंय ऑपरेट जाता पळय तेजेर रिपोर्ट घेवप मेळचो तेजेर कितें जालें सर? हायड्रंट सिस्टम जी प्रोवायड केल्ली आसा मार्केटाक ती 2016 प्रोवायड केल्ली गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्ली आनी ताका जी लायन कनेक्शन दिता ते PWD लायन चार्ज करता ती. सो PWDक आमी ऑलरेडी लेटर बरयला. जेन्ना आमी चॅक केले 15 दिसां पयलीं तेन्ना म्हाका तेजो प्रेशर मेळनासलो जो आमकां गाडी भरपाक किंवा फायर फायटींग करपाक प्रेशर लागता तो मिनिमम 4 to 5 बार प्रेशर जाय पडटा. आतां तुमी जर तो पळयता जो प्रेशर 1 बार सुमार आसतलो. हांवें ऑलरेडी PWDक लेटर बरयलां की तुमी तो प्रेशर आमकां वाडोवन दिवचो. तेजी जी कपलिंग्स आसा ती डॅमेज जाल्ली आसा ती आमकां तुमी सारकी करून दिवची म्हणून हांवें 3 days पयलीं हांवें तांकां लेटर बरयलां. फाल्यां हांव एक रिमायंडर तांकां धाडटलो. संडे असल्या कारणान एक्सेस रोड तुमकां मेळलो. संडे असल्या कारणान पार्किंग कमी आसली. पार्किंग कमी आसल्या आमकां स्कुटरी झगझग करून काडपाक मेळो. संडे असल्या कारणान आमकां मातशें बरें पडलें. अप टू द गेट तेजे फुडें मागीर हांगा प्रॉब्लम जालो. कितें मेजर जाला ना मेजर कंट्रोल जावंक जाला? ना. देवाच्या कृपेन मेजर कांयच जावंक ना. पूण केबल जो जवळ जवळ 75 मिटर्स केबल तो टोटल जळोन गेल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.